महाराष्ट्र सरकारान तिराई धरणाच्या कालव्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू केला। 20 डिसेंबर मेरेन काम, तो मेरेन थंयच्यान गोंयान उदक ना। तिरारीचे कॅनल जो आसा रिपेरिंगा खातीर महाराष्ट्रा हद्दीत बंद केल्लो आसा। त्यामुळे तिरारी कालव्याक उदक येवचें ना सादारणशे म्हयनोभर 20 डिसेंबर पर्यंत, आणि त्यामुळे उदकाची अडचण जावं शकता अशी एक लोकां भितर भंय भितर आसूं शकता। म्हाका सांगून दिसता अशें की आमी पूर्ण WFD डिपार्टमेंट आणि वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट हे दोनूय डिपार्टमेंटाचे अधिकाऱ्यांची बैठक घेतलेली आसा, आणि उदक जे आसा पळय न्ही तें कमी पडचें ना। सादारणशे 120 ते 130 ml उदक प्युरिफाय करून सप्लाय करताले। काल जेन्ना हांवें बैठक घेतली, बार्देस पेडणे तालुक्यात तिराईचे उदक पावता। तिराईचे उदक बंद झाले तरी जलस्रोत खात्यान दोनूय तालुक्यात पर्यायी उदकाची व्यवस्था केल्या। उदक आमी कालच्यानूच हें केला बंद, म्हणजे मेंटेनन्स पिरियडाक लागून एवरी इयर कशी घेता आमी मेंटेनन्स पिरियड। त्या पिरियडाक आमची कितें मेंटेनन्स वर्क्स आसा खंय रिपेर आसा ती आमी करतले। तो पर्यंत आमी अस्नोडा प्लांटाक आतां आमी आमटाणी डॅमानसून सप्लाय करतले। थंय फिल्ट्रेशन प्लांट आसा अस्नोडा, थंयच्यान ते सप्लाय जातले फूल नॉर्थ गोवा अप टू पर्वरी। मंत्री सुदिनाची हाचेर प्रतिक्रिया। हो तिरारीचो जो प्रकल्पाचें काम आशिल्लें तें खूब जुनें आशिल्लें, आनी त्या नंतर तिरारी धरण कंप्लीट जावपाक उशीर जाल्ल्या कारणान ताजो मेंटेनन्स आशिल्लो त्या वेळार तो कमी जायत गेलो, आनी त्या खातीर थंय खंयच्यो तरी कनाल फुट्टा, कनाल लीक जाता, ह्यो गोश्टी आसा, आनी ताचें मेंटेनन्स हें करपाकूच जाय। सादारण 25 वर्सां भितर दोन तरी मेंटेनन्स हें करचें पडटा। 10 वर्सां ज्या कडेन उदक सतत व्हांवता त्या हातूंत 10 वर्सांनी तें मेंटेनन्स करचें पडटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।